भाऊसाहेब बांदोडकर यांचे नाव जे आसा हे मोपा विमानतळाक दिवपाकच जाय अशी आग्रहाची मागणी हांवें जेन्ना अनेक तरुणांकडे आणि अनेक जाणांकडे चर्चा केली जाल्यार त्यांची सगळ्यांची मागणी आसा। दुसरी गोष्ट म्हणजे गोंयचे ते पहिले मुख्यमंत्री असले आणि सगळ्यात बरी गजाल आणि म्हाका खूप अभिमान दिसता की ते मांद्र्याचे आमदार असले। हांवूय मांद्र्यार रावता, म्हाकाय त्यांचो खूप अभिमान आसा आणि त्यांचो विचार घेवन भाऊसाहेब बांदोडकरांचो विचार घेवन गेली अनेक वर्सां आमी समाजकारण आणि राजकारण आणि ह्या सगळ्या समाजाक कितें तरी बरी दिशा दिवपा खातीर आमी गेली अनेक वर्सां सामाजीक क्षेत्रांत काम करता। ह्या भाऊसाहेब बांदोडकरांचो जो आसा त्यांचो आदर्श घेवन आमी हे सगळे राजकारण करपाक सोदता आणि समाजकारण करपाक सोदता आणि अशा मनशाचें नाव जे आसा हे मोपा विमानतळाक दिवपाक जाय। आणि कारण अशें आसा की जी जमीन जी गेल्लेली आसा ह्या आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळाक ही सर्वसामान्य गोरगरिबांची आणि शेतकऱ्यांची आसा आणि ही शेतकऱ्यांची जमीन म्हणपा सारको अधिकार जो आसा त्या शेतकऱ्यांक जेन्ना अधिकार कोणी दिलो की आमची जमीन आसा, हो अधिकार जो आसा ही जमीन जी आसा ही भाटकारांच्या तावडीतली सोडून दिवपाचें काम जे आसा हे भाऊसाहेबान केल्लें आणि ती आयज लाखो स्क्वेअर मिटर जागा जी आहे शेतकऱ्यांनी आमची म्हटली कित्या खातीर, कारण भाऊसाहेबान तांकां कूळ मुणकाराचो कायदो करून दिलो म्हणून ती आयज त्यांचो अधिकार मेळ्ळो, नाल्यार त्या जमनीचेर अधिकार भाटकारांचोच आसतालो। जनतेची आम्ही सायनिंग मोहीम चालू केला आणि ह्या सगळ्या मोहिमेसून आमकां अशें दिसून येयला की जवळ काही लोकांनी तेजेर सर्वे सुद्धा केल्ले आसा। आरजी पार्टी सारख्यान सर्वे केल्ली आणि त्या सर्वेन तांकां मेळयलें आसा की 60 ते 70% लोकांचो जो हे आसा कल आसा तो भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या वाटेन आसा आणि 30 ते 40% परिघराच्या नावाचेर कल अशे तेंचे सर्वेन जे येयल्ले आसा। तर हे सगळे सर्वेचो जो कल आसा आणि आम्ही जे सर्वे म्हणजे लोकांचे सायनिंग मोहिमेचे जे आम्ही जे चालू केला तितून आमकां अशें जाणवला की जवळ 80 ते 90% लोकांचो कल हो भाऊसाहेबा वाटेन आसा। भाऊसाहेबाचेच नाव ह्या एअरपोर्टाक पडपाक जाय। तर असो इतको लोकांचो एक संमती असताना आयज एकाएक हांगासर आमकां ह्या पेडण्याच्या हायवेर आणि मोपा एअरपोर्टाचेर असे फलक दिसले की न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा। हे आमकां पळोवन एकदम शॉकिंग जाले, कारण न्यू गोवा हे आता नवीन गोवा जे निर्माण केल्ले आसा हे जीएमआर कंपनीन जे निर्माण केल्ले आसा हेका हे न्यू गोवा निर्माण करपाक कोणी अधिकार दिलो हे आमकां जाणून घेवपाचें आसा। आणि हे जे नाव जे आसा तेंच्यांनी एअरपोर्टाक जे ठरयला हे गोव्याचें नाव बदलपाचे अधिकार ह्या जीएमआर कंपनीक दिलो कोणी आणि ह्या बाबतीत आयज गोंय म्हणटा ते सगळे पेटून उठतले हे आमकां खबर आसा। जर आयज हे नाव जर बेगीतल्या बेगीन हे फलक सगळे जर काडिना जाल्यार आमची नामकरण समितीची मोठी आम्ही मोर्चा ह्याच्या नंतर आम्ही हो म्हणटा तो जीएमआर ऑफिसाचेर व्हरतले आणि जीएमआर ऑफिसाक आम्ही सांगतले की बाबा रे तुका ह्या सरकारान तुका सगळे जरी विकले तरी आमकां तू लोकांक विकतो घेवंक ना आणि लोकांच्यो ज्यो भावना आसा त्यो तू लोकांच्यो भावना ज्यो आसा त्यो लोकांच्यो भावना तू विकते घेवंक ना। तेका लागून तू आयज जे कितें आसा आमची जागा गेली हांगातली आमची जी जागा आसा 90% जवळ 96 लाख स्क्वेअर मिटर जागा आयज आमच्या पेडण्याच्या भावांची घेतलेली आसा, शेतकऱ्यांची घेतलेली आसा। तर आयज त्यांच्या खातीर आयज पर्यंत भाऊसाहेब बांदोडकरान त्यांच्या खातीर कायदे केल्ले आसा, कूळ मुणकाराचे कायदे केल्ले आसा। तर त्यांचे सुद्धा सगळ्यांचो हे आसा आस्था आसा की भाऊसाहेब बांदोडकराचेच नाव थंय पडपाक जाय। कित्याक तुमकां फोर्स ना? रक्त तुमचे सगळे हाडले? विचारता तुमकां कित्याक तुमी उठनात? आमदार कित्याक उठना? सरपंच कित्याक उठनात? एमएलए कित्याक उठनात? ते चेअरमॅन आहात ते म्युनिसिपालिटी ते कित्याक उठनात? अरे करात मरे, आता दीस इज द रायट टाइम सेव्ह करपाक तुमचे पेडणे तालुकाचो पळय आसा मोपाच्या नांवान खरोखरच तुमचे पेडणे विकले। आता एक निमाणो एक तुमकां एक आसा अवसर आसा की बाबा मोपा जो पळय विमानतळ आसा ताचें नाव तुमी पयलीं खोडून काडात। तें न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आमकां नाका। आता पळय आमी डेप्युटी कलेक्टरान निवेदन दिलां पळय की बाबा तें नाव आसा जें पळय टोटली इलिगल जें आसा तें बोर्ड घाल्ल्या ते काडपाक लाय जातितले बेगीन। टोटली अनलॉफूल कायदो कसलो धाब्यार बसून आपणाक जाय तें करतात। काजी मारल्यो, लोकांची घरां मोडलीं, जाय तशें करप, जमनी घेवप हें कितें चल्लां गोंयच्या सरकारान? हांव विचारता प्रमोद सावंत, बाबा तूं आमचो मरे मनीस, तूं गोंयचो आमच्याच लोकांचे अन्याय करता अशें? लोकांक घेवप थंय थोडे दीस यूज करप आनी त्या लोकांक भायर मारप। आय डिमांड, आमची समिती डिमांड करता नांव तर घालपाचें भाऊसाहेब बांदोडकराचें।
समज म्हणटा घालना जाल्यार तूं कितें म्हणल्यार जन्मत घे लोकां कडल्यान. जशें गोंयाक तूं म्हणटाले महाराष्ट्रान घालपाक भाऊसाहेब बांदोडकरान हें केल्लें मरे म्हणून, आतां तुमी जन्मत घेयात मरे. म्हणल्यार ही बीजेपीची चाल आसा. पयलीं ते टेस्ट करतात लोकांक, बाबा ते उठतात काय ना ते तांकां खबर आसा. सगळ्या ओपोजिशनाक काबार गेले. आतां थोडे जे पळय कोण जाण आहा तेय ओगे रावतले, पण आमी ओगे रावचे नात. हा जो वाद चालू आहे गेली 3 वर्ष सुभाष केरकर आणि इतर जे आहेत ते या नावाच्या मागे आहेत. आणि अलीकडे अनेक ठिकाणी धरणे कार्यक्रम झाले. त्या धरणे कार्यक्रमात भरपूर प्रतिसाद मिळाला. सर्वप्रथम मोर्जी ग्रामसभेत हा ठराव पास झाला. त्याच्यानंतर हरमल, आगारवाडा, चोपडे अशा अनेक पंचायतीमधून अशा प्रकारे ठराव संमत झाला. आणि त्यामुळे असं लक्षात येतं की संपूर्ण गोव्यात यांनी म्हटल्याप्रमाणे जवळजवळ 70 ते 80% लोकांची अशी मागणी आहे, असा त्यांचा आग्रह आहे की या मोपा विमानतळाला भाऊसाहेबांचं नाव द्यावं. आता जे त्यांनी न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट असं नाव दिलं, त्याच्यामागे 2 कारणं असू शकतात. एक तर सरकारची त्या कंपनीला फूस असली पाहिजे, त्याशिवाय एखादा कॉन्ट्रॅक्टर असं नवीन नाव देऊ शकत नाही. किंवा दुसरी शक्यता अशी आहे की सरकारला ही कंपनी मानत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या 2 पैकी काय नेमकं